यूथ ऑफ GSB तर्फेन सगळ्यांक वंदना नमस्कार। हांव कसाल्या तुमगेल मुखार आयला म्हळ्यार 4 वर्स तकून यूथ ऑफ GSB एक अद्भुत कार्यक्रम आमगेले युवक युवतीयांक खातीर करतस। ताजी नांवाची वॉयस ऑफ GSB। हे वर्स 4चे सीजन चलतस। 4 सीजन हातू 6 राउंड जाला। 6 राउंड जावन आतां आखिरचे एक राउंड म्हळ्यार फायनल्स बाकी आसा। त्या फायनल्स हेच म्हयन्याचे 19 तारीखेक सांजे 5 घंट्याक स्वाम्याला आदेशाचे स्वाम्याला अनुमती घेवन आमी सांजे 5 घंट्याक आमगेले बेंगलोर काशी मठांतू फायनल्स चलता। हे फायनल्साक 5 जण जड्जेस येतात आनी 10 जण कंटेस्टंट्स आसतात। 10 जण कंटेस्टंट्स 6 राउंडांतू तांणी म्हूण मागीर तांणी सिलेक्ट जावन आतां फायनल्स आयल्यात। साधारण 100 वयर आशिल्ले तसले हे कंटेस्टंट्स गाळणू कडेक 10 जण व्हरल्यात। तांणी कशी म्हणटात आनी तांकां कोणा प्रायज मेळका हें तुमी निर्धार करूं ते दीस येयात। सांजे 5 घंटे तकून चलता। मागीर दोनी राउंड म्हणटना हातूंत 2 राउंड आसता। प्रथम राउंड जातरी 2 राउंड म्हणटना स्वामी येतात आनी हातूंत 3 बहुमान आसता। त्या 3 बहुमान तांकां आनी व्हरलेले पुरा कंटेस्टंट्सांक स्वामे तांणी प्रसाद दितात। स्वामे ते पुरा तुमी येवन पळयात आनी त्या चेडवांक तुमगेले एक आशिर्वादूय तुमी दिव्येत। आमगेले समाजांतू मस्त प्रतिभा आसा। त्या प्रतिभेक एक प्रोत्साह दिवका जाल्यार आमगेलें कार्य आसा। तशें जाल्यार मितीन प्रति एकले येयात ते दिसू सांजे हांगा आमगेले समाजाचे व्हड एक गायक जावन आशिल्ले तसले एक अत्यंत हिरिय गायक म्हणून येता आमी म्हालगड आमगेले समाजाचे कलाविद जावन आशिल्ले तसले पंडीत उपेंद्र भट माम येतात। तशीच अंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे सुधीर नायक माम येतात। हार्मोनियमाचे अत्यंत श्रेष्ठ कलाविद तांणी अंतरराष्ट्रीय मट्टाचे तांणी येता आसात जड्ज जावन। तशीच कोचीन हातून कर्नाटक शास्त्रीय संगीताचे व्हड नांव प्रिया पै हांणी येता आसात। आनी तशीच हिंदुस्तानी संगीताचे आमगेले महालक्ष्मी शेणै हिवय येता एक जड्ज जावन। आनी हांवय ते दीस तुमगेले वटू आसता कित्याक म्हळ्यार यूथ ऑफ GSB प्रितीन म्हाका तांणी सोडूं तयार आसनात। तशें जाल्यार मितीन हांवय आसता थंय। तशें मितीन तुमी सकड येयात त्या चेडवांक आशिर्वाद करात आनी हाजे संपूर्ण आनंद घेयात। सकडाकय स्वाम्याले देवाले अनुग्रह निरंतर आसो आनी त्या चेडवांक तुमगेले मितीन लायक प्रोत्साह मेळो म्हूण सांगताची म्हगेले 2 उतर राबयता। सकडांकय वपास नमस्कारू। आमी 19 तारीखे सांजे काशी मठा मेळया। नमस्कार।